कला अकादमीच्या नूतनीकरणा उपरांत अकादमीचे बाबतींत जे प्रसंग घडले ते अजापीत करपा सारकेच आशिल्ले। आदल्या 3 वर्सांत कला अकादमीचे बांदकाम पूर्ण जावंक ना, तातूंत गैरवेव्हार आनी भ्रष्टाचार जाल्ल्याचो आरोप आसा। कला आनी संस्कृती मंत्री म्हूण गोविंद गावडेन ताजी जापसालदारकी स्विकारपाक जाय आनी ह्या गैरवेव्हाराची न्यायालयीन चवकशी करपाक जाय असो सूर गोमतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक हे कार्यावळींतल्यान व्यक्त जालो। पळयात। कला अकादमी संबंधीचो घटनाक्रम जर आम्ही लक्षात घेतलो की म्हणजे आचारसंहिता जावचो काळ तो प्रेशर येयला कितें करपाचें आनी त्याच क्षणापर्यंत ते रावप आणि व्यवस्थित म्हणजे त्या कला अकादमीक टेंडरा पासून मुक्त करपा खातीर येवजण करून त्या तरेन ते करप ह्या पासून ते सुरू जाता आणि हितूर फक्त गोविंद गावडेचो एकट्याचोच हात ना तर या संबंध सिस्टमीचो आसा आणि त्या सिस्टमीन कितके बारीक बारीक बाकीचे लोक कोण कोण तेतूर आसात हे सगळ्यांक खबर आसा पण कोण तरी एकटो जाय आणि सगळ्यात व्हडलें हें कितें जालें की गोविंद बाब जणू ते स्वताचे क्रिएशन म्हणजे नूतनीकरण जणू आपूण करतलो ह्या आवेशान जो उलयतालो सुरवातीक त्यामुळे तोच एक टार्गेट जालो कित्याक तेणी म्हणजे ज्या तरेन तेणी ते ताजमहालाचें उदाहरण दिवप हे उद्धटपणा जाल्लो हो उद्धटपणा आसलो पण ह्या उद्धटपणांक लोकांनी म्हणजे कलाकारांनी सारकें हें दिलें पण खरें जर सिस्टम सारकें जर विचार केलो जाल्यार ह्या भ्रष्टाचारा विरुद्ध आमी लढपाक जाय कित्याक आज फक्त कला अकादमी एक 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 तेतुलो भाग आसा की कला अकादमीचो कोण तरी अध्यक्ष आसा जाच्या मुखार कलाकार आपले राग तिडक उक्तावपाक शकता। काय मेटाफर्स आयले की कला अकादमी आपली आवय सारकी। कला अकादमीचे जे स्ट्रक्चरल आज जो विशय आसा हो फाटले 5 वर्सांचो विशय न्ही। कला अकादमीन गळटी लागता, कला अकादमीचे स्ट्रक्चर पडपा कडेन पावला, हाजो कितली वर्सां जालो विशय चलता। आणि खास करून जे आमचे नाट्य कलाकार आणि बाकीचे सगळे गजाली आसा दीनानाथ मंगेशकर हॉल हो स्पेसिफिकली नाट्यकले खातीर बांदिल्लो हॉल तो 2004 ताजे सिनेमा प्रोजेक्शन थिएटर जालें। ब्लॅक बॉक्स चार्ल्स कोरियाचो जेन्ना विचार करता चार्ल्स कोरियान ब्रुटलिस्ट डिझायन ह्या संकल्पनेंतल्यान कला अकादमी माडिल्ली। ताजे विचार आशिल्लो की हिस्ट्री स्टार्ट्स फ्रॉम वॉल्यूम 0 ताज्या खातीर ताणें ते राजांगणाचे जे ताणें संकल्पना माडिल्ली आनी ब्लॅक बॉक्स तयार केल्ले। ते ब्लॅक बॉक्स ताची जे कितें आसा ते पळयत लेट मी स्पीक। आज जेन्ना म्हणटा की आर्टिस्टांक कन्सल्ट करूं ना, कितले फावट आर्टिस्ट कला अकादमीन गेले ना, आर्टिस्टांक घेवन कला अकादमी उक्ती जाली, कन्सल्ट केले ना। दुसरी गजाल आज जे लोक सांगता की कला अकादमी आपल्या आवय सारकी देविदास बाब आमोणकार सांगता तेन्ना 2004 खंयच्या चेअरमॅना हुजीर तुम्ही कॅबिनान वचून ताका सांगपाचें धाडस केल्लें जे आज तुम्ही गोविंद गावडेच्या हुजीर ताचो राजिनामो मागतात। गोविंद गावडे इन्क्वायरी करपाक कित्याक ना म्हणटा सरकार हे सरकारान तटस्थपणान इन्क्वायरी कित्याक जावपा दिवची न्ही। तूं जे कितें म्हणटा आमी कितें म्हणटात वेगळे कितें म्हणटात आमी म्हणटात इन्क्वायरी राजूबा इन्क्वायरी हय आमी काल व्हाईट पेपर एक्झॅक्टली सरकार फाटली 3 वर्सां सरकार लिपयता। तुम्ही जर क्लीन आसा जाल्यार व्हाईट पेपर लोकां मुखार दवरा न्ही। आमच्या टॅक्साचे पयशे मोडल्या तुम्ही। पयली टॅक्साचे पयशे हांव दुसरी गजाल सांगता आय एम नॉट अ स्पोक्सपर्सन फॉर एनीबॉडी। हांव फक्त हाजेर उलयता तुमच्या मेरिटाचेर उलयता। फाल्यां इन्क्वायरी जावची व्हाईट पेपर कोणे काडचो जे तुमकां अधिकार आसा जे तुमकां उलोवपाक पुराय अधिकार आय एम नॉट अ स्पोक्सपर्सन। हांव फक्त उलयता हांव फक्त एकाच गजालीचेर उलयता काल जे प्रश्न उपस्थित मुद्दे थंय मांडले इन्क्वायरी केल्या त्याच गजालीचेर इन्क्वायरी मागल्या एक्झॅक्टली हांव ती जातली ना जातली हांव सांगता तुका तूं अशें म्हणू शकना। तूं व्हाईट पेपर जेन्ना मागता तो सरकार मोजो मुद्दो एकूच आसा तुम्ही आर्टिस्टाच्या नावा खाला एका व्यक्ती विशिष्टाक टार्गेट करता। तू गोविंद गावडेची बाजू म्हणटा नो हांव गोविंद एका व्यक्ती प्रोटेक्ट करपाक एक तथाकथित कलाकार मंत्री आसा ताका परत कलाकार म्हणटा पूण
ना तो काल मंत्री काल- आसा काल काल आणीच सांगले न्ही की- आता आमचो निष्कर्ष ना, 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 प्रताप काल- सिंह कलाकार- राणे कलाकारांचे विशय काल आणीच सांगले की असल्यो काही वृत्ती थंय आशिल्ल्यो आणि अनफॉर्च्युनेटली देविदास बाबा सारको मनीस थंय आशिल्लो वॉज अ पार्ट ऑफ दीस की शिवाजीची नाटकां केली म्हणून कलाकार जायना आपूण खंय सामावले हें करता तें करता चुकीची गजाल ही. देविदास बाब कलाकार म्हणून चुकीची गजाल कलाकार म्हणून चुकीचें गजाल तुजो इश्ट म्हणून जे तू सांगता पळय जी कलेच्या बाबतींत तुका अरे पण आत्मीयता ताका आसा, राग आयला रे राग येवप कोणाच्या कलेची जशें तुका सांगलें शिवाजीची नाटकां ही fantasy जावपाक शकना. त्याच्या ऐका. पहिली कलाकार म्हणून त्यांनी काय ऐका, सांगता आमचं- कलाकार म्हणून जो फायदो मेळोवपाचो असलो तो तेणीच मेळयला कोण हा. गोविंद बाबानच कित्याक आपली नाटकां घेवन तो 15-20 लाख सांगता जेन्ना दुसऱ्या कलाकाराक रिस्पेक्ट दिना न्हू तेन्ना मागीर अशा प्रकारची शब्दरचना जाता तू गेले दुसऱ्या खंय नाटक घेवन वता ताणें वता कलाकारान नाटक करप न्ही कलाकार जरूर कलाकार करप त्याच्यापेक्षा नाटक करप न्ही. जरूर करप नाही, त्याने आपल्या किती पैशात उलयता? करप बाकीचे कलाकार करतात तसे आपल्या पैशान No, no, करप no. सरकारी This is- पैशात सरकारी सरकारी पदाचो पैशात- फायदो घेऊन करप न्हू सरकार- सरकारी पदाचो फायदो घेऊन ताजें नाजाल्यार नाटक- ताका एक नाटक सुद्धा करपाक कोणूच दिवचो नसलो अशें नाटक तें त्याच्यापेक्षा कितक्या उत्तम प्रतीची नाटकां गोंयांत जाली कोणाक संधी दिली या जेन्ना गजालीचेर- उद्घाटन जालें कला अकादमीचे या त्याच्या त्या गजालीचेर- वर्सा कोण- गोंयचे एक खंयच्या नाटक दर्जाचो गोंयचे कलाकार- नाटक पयले येयल्ले खंयच्या त्याका थंय दर्जाचो संधी कोण दिवंक नासली. कलाकार ते खंयच्या दिवंक ना. दर्जाचो कोण कलाकार कलाकार हे थारावपी प्रमाण आसा आसात. हे थारावपी आसात. प्रमाण आसा आसा. ही की आसा. हांगा सरंजामशाही चलना बरोबर, चलना, चलना. ही सरंजामशाहीच चलना.